सोमारा राती वास्कोत झगडी जाल्ल्यान निकेश लोट ह्या तरणाट्याच्या विरोधात वास्को पुलिशेन कागाळ केले. आपली गाडी आडायल्ली म्हूण आरोपी लोट हांणी ताची गाडी आडावप्याक बडयल्ल्यान ताच्या विरोधात वास्को पुलिशेन कागाळ केल्या, अशी माहिती वास्कोचो पुलीस निरीक्षक निलेश राणेन दिले. काल रातचे लेट आसय डोंगरी एक निकेश लोट म्हणून एक भुरगो आसा ताका थंय आपल्या फ्रेंडाक पळोवपाक गेल्ले 3 जाण आनी थंयसरले वाड्या वयले थोड्या लोकांनी पयलीं मारलो कित्याक ताणें तेंची गाडी आडयल्ली म्हणून आनी बाचाबाची जाली. ताजे उपरांत तो थंयसरल्यान धांवता आसतना नानी म्हणून अर्जून नाईक हाणें ताका दांड्यान बडयलो आनी भरपूर मारलो. ओके, आनी त्या नंतर आनी एकट्या मनशान ताजे तकलेर फातर घातलो. सो ताका लागून ताका भरपूर ब्लिडींग इंजरीज जाल्यो म्हणून ताका आमी मागीर GMCन शिफ्ट केला. तो सद्या GMCन अंडर ट्रिटमेंट आसा. आनीक ऑफेन्स रजिस्टर हांवें कंप्लेंट दितकच तो बाकीच्या एक्युजां अगेन्स्ट ऑफेन्स रजिस्टर केले. सर निकेश लोट म्हणटा तेचेर आनी केसी आहा पयलीं म्हण आसा तुमी? हय, आमच्या रिकॉर्ड्सा प्रमाणे निकेश लोट जो आतां विक्टीम आसा ताजेर पोरूं एक मॉलेस्टेशन आनी चिल्ड्रन एक्टाची केस आसली. ताजे पयलीं एक एसॉल्टाची केस आसा. सो ताजेर एक 2-3 पयलींची केसी आसा त्यो अंडर ट्रायल. आनी हालींच तो बेलार म्हणजे ऑलमोस्ट 7-8 म्हयन्यांनी जेसींतल्यान तो कोरोनाच्या टायमीन मार्च एप्रिलान केन्ना ताका बेल जाल्यो. तो सेक्शन कितें ह्या सद्याच्या केसीन अटेम्प्ट टू मर्डर 307 केसी खातीर सगळे एक्युजांक बूक केल्ले आसा आनी तांकां रोखडेंच अरेस्ट करपाचें आसा.